वास्को शारातली ही बेकायदेशीर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नगराध्यक्ष दीपक नायकाच्या ताब्यात आसा म्हूण बोवाळ पडला. प्रकरण हायकोर्टान आसा. कोर्टात सुनावणे वेळार प्रतिवादी संदीप शिरोडकारान आपली बाजू मांडली. शिरोडकार म्हणटा संबंदीत जमीन ताची, ताणेच अनधिकृत बिल्डिंग बांदल्या. बिल्डिंगेचो आनी दीपक नायकाचो खंय कांयच संबंद ना. बिल्डिंग कायदेशीर करूंक अर्ज केल्यात म्हूण शिरोडकारान सांगलें. हायकोर्टान आदेशात बिल्डिंगे कडेन दीपक नायकाचो संबंद आशिल्ल्याचें निरीक्षण नोंद केलां. हायकोर्टान केल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण याचिकादारान दिल्ल्या फोटोत दीपक नायक आपले घरकान्नी सयत पुजा करतना दिसता. ताका लागून दीपक नायकाचे हितसंबंद न्हयकारूं नज. कायद्यान बेनामी वेव्हाराक मान्यताय ना. कोर्ट वास्तवा कडेन आड नजर करूंक शकना. ही जी बिल्डिंग बांदपाक आयज GP+2 बांदली न्ही, आनी ही बांदता आसतना कितें तेणी थोडो जागो जो आसा शेताचो जागो एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी जे 80 स्क्वेअर मिटरा भितर बिल्डिंग खंयचीच बसना, ताचो कायदोय ना. जेन्ना GP+2 ही 80 स्क्वेअर मिटराची ही जी गव्हर्मेंटाची जागा खाल्लेली आसा तेणी आनी त्या जाग्याचेर बिल्डिंग बांदली म्हणून हे हांवें काडलें आनी हायकोर्टान हे PIL घातलें. बिल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी आसूं येता म्हूण कोर्टान नगराध्यक्ष दीपक नायकाचेर दुबाव घेतिल्ल्यान प्रुडंटान ताका गाठलो. पयलीं सरी सांगूंक सोदता, ही जे एलिगेशन्स आसा फक्त पॉलिटिकल एलिगेशन्स आसा. हो चंद्रकांत वस्त आहा पळय तो नीज गोंयकाराचो पार्टीचो कसलो तरी एक मेंबर आहा आनी खंयचो तरी एक आमच्या दुसरे पार्टीक एक डाग लागपा लागून तेणी एक म्हाजेर कंप्लेंट केल्लेली आहा. एक्चुली सांगचें म्हणल्यार खंयची बिल्डिंग तो म्हणटाच पळय त्या बिल्डिंगेचेर म्हाजें लिंक कांयच ना. ती बिल्डिंग आहा ती एक दुसऱ्या नांवाच्या मनशाचेर आहा, भितर म्हाजें कांयच ना. आयज तो खंयचो तरी फेसबुकाचेर फोटो घेता आनी म्हणटा की हांव थंय रावतां, हांवें थंय पुजा केल्या. सेकेंडली हांव एज अ चेअरपर्सन हांवें एकच कळना, हांव खूब कडेन पुजा केल्लेली आसा. आतां खंयची पुजाची तेणी फोटो लायला तें म्हाकाय खबर ना. हायकोर्टान ह्या प्रकरणात चवकशी करून 6 म्हयन्यां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण चीफ सेक्रेटरीक अर्ज काडल्या. मडगांवच्या प्रधान जिल्लो जुईजान हे बिल्डिंगेचो प्रतिकात्मक ताबो घेवचो म्हूण हायकोर्टान सांगला. चीफ सेक्रेटरी प्रकरणाची चवकशी करता. ताका लागून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बिल्डिंग रेग्युलरायज करपाचो अर्ज फुडें व्हरचो न्ही म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. केस 18 डिसेंबराक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.